आयज जेजूची बरी खबर कितें म्हणून आमकां आसा हें आमी उतर धरया. आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. देवान आमकां आपल्या सारकीं केल्या न्हय, तर आमी ताच्या येवजणे प्रमाणे आनी हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी कितें कोत्ता? आमी चिंतता की देवाक हे भाशेन आमी केलेलें जाय, तर हे आमचे वस्तूंक आमी पळयता आनी आमी पयले आसपण पळयलां कशे भाशेन त्या झुजाऱ्यान देवाक असो सोपूत दिलो की हें सगळें तूं म्हाका जैत दिलें म्हणटोच जो कोण म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता ताका हांव ओम कसो भेटयतलो म्हणून. पळय, ही ताणें येवजण अशी आपल्या वस्तूंक केली आनी ताका मागीर तिचे एकलेच दुयेक हे भाशेन देवाक भेटोवचें पडलें. ताका एकदम दूख लागली कित्याक ती एकलीच. अशें आमी करूंक फावना. आनी कितल्या जाणांनी सोपूत घेतलेली आसा पूण आमी ती पाळिना. आमी आयकलां, आमी पळयलां, आमकां ही वीट येता, पूण आमी सगळीं तेच भाशेन कित्याक आमी आपलेपणान जियेता आनी आमी व्हडलें व्हडलें उलयतल्या पूण आमच्यान कांय करूंक जायना. ओ कित्याक लागून आमी सुपूट आमची पाळिना. तशें आमच्या जिवितान घडटा. जेजू पळय आमकां कितें सांगता पळय तो, हें जायना न्हय, तें ताणें करून दाखयल्लें आसा, ताका लागून ताका आमी नेसवण आमची करूंक जाय. आनी बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूक आमचें नेसवण म्हणून पत्करता, तो आमचें जिवीत म्हणून आमी ताका स्विकारता आनी ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी जिवीत आमचें जियेता. हें सगळें आमी वापरूंक जाय.